चेडू आमगेल देशा भविष्य प्रतिभावंत चेडू जाल्यारी त्या देशाच भविष्य उज्ज्वल म्हूण येता. नमस्कार, हांव वंदना कामत. आज विश्व कोंकणी केंद्रादकोनू लाइव स्टुडियोंतू कोंकणी कळो म्हणल्या एक कार्यक्रमाक बी अपर्णा प्रभू हांका स्वागत करता. नमस्कार. सो अपर्णाक एक सान स्वागत जातरी तांगेल एक सन परिचय दिवचा इच्छा पावता. बी अपर्णा कृष्ण प्रभू ही आता 14 वर्ष 9th स्टँडर्ड शिकतस कॅनरा CBSE स्कूलांतू. श्री बी कृष्ण प्रभू आणि श्रीमती सुजाता के प्रभू हांगेल सुपुत्री. तशीची कोंकणीचे प्रप्रथम संगीत नाटक चंद्रहास नाटकाचे बरहगार नाटककार कवी बोळंतूर कृष्ण प्रभू हांगेले पोंत्री. अपर्णान हिंदुस्थानी गायन आणि हार्मोनियम जूनियर ग्रेड परीक्षेंतू डिस्टिंक्शनान पास केला. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 3 अंतू क्वार्टर फायनल स्टेज जावन आशिल्लीची. एक युवा संगीतकार जावन कोंकणी हिंदी कन्नड मराठी भाषेंतू भजन भावगीत कविता स्तोत्र पुराहका संगीत रचन कोण दिल्या. अपर्णा प्रभू म्हणलेल्या एक YouTube म्युझिक चॅनलांतू तिगेले पुरा संगीत रचने आणि व्हिडिओस संग्रह केलेला आसा. तशी करावळी उत्सव आकाशवाणी युनिव्हर्सिटी इव्हनिंग कॉलेज PG डिपार्टमेंट ऑफ कोंकणींतू चेल्डुवाल कोंकणी गीत म्हणलेलं आसा. राग तरंग स्नेह मिलन संगनिकेतना गणेशोत्सवांतू कार्यक्रमाचे सेव दिलेले आसा. पब्लिक स्पीकिंग भगवद्गीता श्लोक पठन काणी सांगचे रुबिक्स क्यूब व्हिडिओ एडिटिंग पावर पॉइंट प्रेझेंटेशन करचे आर्डिनो प्रोग्रामिंग रोबो सॉकर कोडिंग नीडल वर्क आणि पुस्तक वाजूचे हांगेला बिरूद जावन आसा. सो इतले पुरा सांगतरी तांगेले दिनचरी आणि कशी मेंटेन करताचे पुरा हॉबीज म्हळ्यार एक विवर घेवया. सो सूर करचे फुडें इतले म्युझिक हे ते पुरा शिकिले आसतना देवाले उडगास काडचे खंडित एक अगत्य म्हणून दिसता. सो अपर्णाक हांव एक रिक्वेस्ट करची म्हळ्यार तिगेले मधुर कंठान देवाले उडगास करून आमी हे कार्यक्रम प्रारंभ करूया. आता हांव मेगेल पिज्जो कवी बोळंतूर कृष्ण प्रभू आणि 1912 अंतू बरयलेले तसले चंद्रहास नाटकाचे हांव विष्णू लेख स्तुतीन हांव हे कार्यक्रम प्रारंभ करता. तशीची ह्या पदाक रागू हांवें घाल्लेलो आसा. नारायण स्मरण करी रे मना नारायण स्मरण करी रे मना नारायण म्हण नारायण गुण पारायण गायन करी रे मना नारायण स्मरण करी रे मना. अंत्यरहित सर्वांतु भरितु दैत्यांत कांगेली कीर्तना शिष्ट रक्षकु बरी दुष्ट शिक्षकु हरी कृष्णाले चरणांचेरी करी रे मना नारायण स्मरण करी रे मना नारायण स्मरण करी रे मना. भारी एक छंद कंठो आणि त्या कीबोर्ड प्ले करताना कळतं मस्त प्रॅक्टिस जावन एक लायक एक हात बसला म्हण येतं. सो तुका ह्या पुराय शिक्षाक खंय दोन स्फूर्ती मेळ्ळी इन्स्पिरेशन. हांव 2नी क्लासांत आसतना हांव बंटवाळांतू मीरा वी भट हांगेला हांव हिंदुस्थानी वोकल शिकच्या वत आशिल्ली. तशीच तवळी म्हाका मेगेल्या अण्णान हार्मोनियमाचे बेसिक्स शिकयलेले. तशी थंय देखून म्हाका एक इंट्रस्ट आयला पदाच्या फिल्डांतू. तशी ते कंटिन्यू करूया म्हणून आमी 3नी क्लास आसतना आमी हांगा मंगळूर आयलींची. तशी हांगा आतां हांव महाबलेश्वर भागवत हांगेले हांव शिकच्या चमकलेली. तशीच म्हाका स्कुलांतूय कीबोर्ड क्लासेसाकय घाल्लेलो आसा. ओके. सो तू लायक कोण प्रॅक्टिस केला तेन्ना कशी टाइम मॅनेज जाता आशिल्ले म्हळ्यार सान आशिल्ली
खेळच्या आणि पुराय शिल्की विंगड विंगड खेळ पुराय शिल्की ऍज अ टाइम पास ना बट हांव स्कुला वचून हांव आत्ता हांव एक 4 o'clock हांव घरा पावता तशी ताजे नंतर हांव स्कुलाचे इम्पॉर्टंट शिकवण तशी हांव स्कुलाचे शिकवण करता ताचे नंतर हांव एक 45 मिनिट्स 6 घंटा लागी हांव पद म्हणून स्टार्ट करता तशी तांतू भितर हांव कसं नवे पदां कंपोज करता जाल्यार येदे चड 1 hour 15 minutes सो कंपोज म्हणल्यार युजली आम्ही कसं म्हळ्यार कोणकी म्हणल्यार पद शिकताची वाजिताची हे कंपोज कोरका म्हणून एक कशी दिसले तुका कंपोज करचे हांव स्टार्ट केलें म्हळ्यार साधना बळगाचे मधुर कोंकणी कार्यक्रमात दाखून म्हळ्यार थंय म्हाका कसं म्हणलें म्हळ्यार थंय एक समूह गीतेचे स्पर्धो तशी थंय हांवें कंपोज केलें म्हळ्यार आमकां पॉयंट्स चड आसा म्हणून म्हणलें तशी ताजे निमित्त हांवेची एक कंपोज करूया म्हणून हांव स्टार्ट केलेलें तशी ताचे एक स्पेशालिटी नाल्यार एक इम्पॉर्टन्स कसं म्हळ्यार त्या टायमारीची मंगळूरचे कार्ती पुनवे जाता आशिल्ले तशी त्या दिवसाकच हांवें स्टार्ट केलेलें म्हगेलें कंपोजिंगाचेर न्ही चांग दिसारी ओके स्टार्ट जालें मागीर तशी मेगेलेची कंपोज करचे म्हणटना म्हाका एक भारी एक चांग जाता इत म्हळ्यार मेगेले एक नवे टॅलेंट शे बय इद म्हळ्यार भारी उणे कंपोज कोरनो म्हणटले तांगेलेची कोण आतां हें आतां तूं म्हणल्या म्हणके अज्जाले एक पद आशिल्लें फुडलें कितले 1912 एक नाटकाचे पद 3 म्युझिक ट्यून दिला ताका आनी इतले चंदायर केला म्हळ्यार कोणके एक व्हडले म्युझिक कंपोजरान ते कोर न्हू आमकां तिका शिकयला अशें आसा तितलें आयकून हें कितले सान एजार तिन कंपोज करचें म्हळ्यार रियली ग्रेट सो तू प्रॅक्टीस सदळची कसा प्रॅक्टीस करता म्हळ्यार इतले पुरो विषय आसात एक सिंगींग आसा हार्मोनियम आसा आनी रुबिक्स क्यूब ते मस्त पुरो कळू आसा कशी तू प्रॅक्टीस करता हांव एक 45 मिनिट्स हांव डेली एक प्रॅक्टीस सेशन म्हणून आसता तशी तांतू भितरी हिंदुस्तानी क्लासिकल तशीच हांवें कंपोज केलेलें एक म्हाका रिफ्रेश जावो म्हणून हांव कंपोज केलेलें पद म्हणटा तशी ताजे जोट्टूची एंडाक भगवद्गीता ताजे म्हाका अध्याय शिकचे ताजे अर्थ कळचे त्या पुरो म्हाका इंट्रस्ट आसा तशी ताजे हांव भगवद्गीता म्हणटा आनी हनुमान चालिसा तशी हांव नवे कसांनी कंपोज करता जाल्यार येदी हांव चड करून टाइम मेदे चड घेवन फुल पदाक कंपोज करता ताजे टू स्टडीज कशी बॅलन्स करतात 9th स्टँडर्ड म्हळ्यार मस्त आसता शिक्षाक एग्जाम म्हणटना हांव स्कुला दोकून आयली कुडले ओके सो टाइम वेस्ट करची तशी एक जाली ना आयली कुडले एक प्री प्लॅन्ड आज हांव इतली करता म्हणून आसता सो पुरो जनान अशी केल्यार मस्त पुरो टॅलेंट्साक टाइम दिवेत आनी कशी स्क्रीन टाइम आतां युजली मोबायल ते पुरो घेवन बेसताची आस की तुका ते एक म्हाका एडिक्शन न्ही एडिक्शन न्ही जाल्यार हांव पळोवच हांव स्कुला दोकून आयले नंतर हांव पळयता म्हळ्यार वॉट्सॅपार नाल्यार युट्यूबार कसं एक रील्स जेवो ताचे नंतर मेगेल अम्मास घरान तू तशी ती मेगेल मोबायल तांडून घे मागीर हांव शिकता ओके सो एक तेव्हा असं हें पुरा जाऊ का नव्हे ते म्हळ्यार एक जगत्याचे विषय कळका जाल्यार एक मोबायल पळोवका जाता ताजे कितले आमकां यूज आसा तितली घेतली म्हण जाल्यार इट्स नॉट बॅड म्हणत सो आता तू ಕೆಲವು पिक्चर्स आनी हाडलेले आसा हांगा आमकां दाखोवन एक म्हळ्यार तू ताजे एक्सप्लेनेशन दिल्यार आमकां आनी मातसो क्लियर जाता तू सान आसतना दोन स्टार्ट जाल्यार सो लेट्स सी दॅट सो या बंटवाळान तू या मेगेल फर्स्ट भजन प्रोग्राम तशी ती मेगेल साइड बशील ती मेगेल फर्स्ट म्युझिक टीचर मीरा वी भट म्हणून तशी हांव तांगेल्याक शिकिली ओके लॉकडाऊन टायमार मस्त ऑनलाइन भजनाचे प्रोग्राम आशिल्ले तशी हांव मस्त फेसबुक पेजेसांतूय प्रोग्राम दिलेलो आसा लायक श्री काशीमठ वॉलंटियर्स भजनामृता चेन्नई तशीच वीर विठ्ठल युव भजना मंडली भटकळ तशी सरगम ऑर्केस्ट्रा या राजांगणांत जाल्लेले तसले भजन संध्या कार्यक्रम तशी तांतू भितर हांव पल्लवी प्रभू तशी जयमाल माय अंगेलोट्टा हांव म्हणलेलो आसा थंय म्हाका प्रकाश नायक मामान प्रकाश कामत मामान मस्त चान्स दिलेलो आसा तशीच काशी मठांतूय दोगय मंगळूरचे तशी कोंचाडी काशी मठांतूय हांव पद म्हणलेलो आसा तशी थंय म्हाका गिरीश नागेश प्रभू मामानय सपोर्ट केलेलो आसा या साधना बळगाच्यान करशीत आसले मधुर कोंकणी या एक समूह गीतेचे स्पर्धो तशी तांतू भितरी त्या फर्स्ट टाइम भाग घेतिल्ले 2019 तू तशी 2022 तू हांव ओपास भाग घेतिल्लो आसा आनी तांतू भितर म्हाका फर्स्ट प्राइज मेळ्ळेलो आसा तशी त्या कंडक्ट केलेले तसले नंदगोपाल शेणे मामाक हांव मस्त आभार व्यक्त करता इत म्हळ्यार थंय दाखोवनूच मेगेले कंपोजिंगा जर्नी स्टार्ट जालेले
या पुढली वर्ष ऑगस्ट 1 मेगेले यूट्यूब चॅनल स्टार्ट केलेलं सर तशी तांतू भितरी मेगेले हिट सॉन्ग म्हणून येतं 1.5K व्ह्यूज जल्ला तर पद आवे कंपोज केलेलं म्हणजे आवे राग केलेलं तसले ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಲೆ ಗೆಳೆತನ म्हणलेली पद या मेगेले पिज्जान बरेलेलं 1929 अंतू श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा म्हणून हे भारी एक पौर्ण पद रेअर सॉन्ग आहे म्हणून येतं आणि आज अंतू यूज केलेलं कोंकणीचे शब्द पुरा भारी मिनिंगफुल असं म्हळ्यार कोणाकय अर्थ जावची तसल असं या आज कसं म्हळ्यार एक या अर्ध घंट्याचे एक पद तशी या पद मोणका जाल्यार मस्त प्रॅक्टिस केला इत म्हळ्यार या आम्ही वन शॉट जाऊन काढलेलं असं सो आमके एक ताजे कशी म्हणून एक सना एक पोर्शन दाखयत पूर्ण हा वय ऐक्याति श्री कृष्ण जन्म चरित्र ऐक्याति देवाली लीला विचित्र पूर्वांतु दुष्ट राक्षस भुइंचेरी सर्वै जल्ल सधर्मा कवैरी बाधक जल्ल प्रजेंक तमूढ़ भूदेवी कई भारू विपरीत जड गोरूप घेतले पृथ्वीन वदगारी दूर दिल्ल ब्रह्मा लगी गुट्टारी वा बदची ते बरयलेलं भारी छंदस लिरिक्स आता तुक एक प्रश्न कसं म्हळ्यार कोंकणी तू कितले यूज करता तुक कशी दिसत की आम्ही आणि कोंकणी मुखारसून वर का म्हणाला विषयारी तुगेल व्ह्यूज कसले म्हाका कसं दिसचे म्हळ्यार आमगेले भाषा आमगेल संस्कृतीचे एक मस्त अविभाज्य एक अंग आणि आम्ही केन्ना आमगेल भाष उल्लयनांची की तवळी आम्ही आमगेल कल्चरा दाखून दूर दूर वच्चा प्रारंभ जाता तशी आम्ही आमगेल भाषा उल्लयना जाल्यार आम्ही आमगेल कल्चराकच एक अपमान केले तशी जाता तशी आम्हीची आमगेल भाषा उलयना जाल्यार विंगड कोण उलयतांची तशी आम्ही आमगेल भाषा कन्सर्व करता जाल्यार असं म्हळ्यार आम्ही त्या कोणी विंगड जनान उलयतना आम्ही त्या आयकुका लायक उदाहरणीक हांगा उडगासाचे पोटली म्हणलें एक कार्यक्रम जाता तांतू भितरी हांव सगळेची कार्यक्रम एक पळयलेलो आसा शकुंतल मायेन जी लक्ष्मण प्रभू म्हाका इंटरव्यू करचे तशी तांगेल दोग्गा दाखून हांव मस्त पद शिकिलास म्हळ्यार शब्द शिकिलास पांतेरी जोगचे तशी हांव भरी शब्द शिकिलास आनी पळोवचे गेल्यार लक्ष्मण प्रभू माम एक व्हडच एक डॉक्टर जाल्यार तांणी तांगेल मातृभाषा उलयतरसांची तशी आम्ही कितलेय व्हड जाल्यार आम्ही आमगेल्या भाषेक आम्ही सोंड घालूनच जे मस्त तुला एक पॉइंट सांगले तू अपर्णा करेक्ट आता म्हळ्यार आम्ही जाल्यार आता म्हणटना एक 2-3 वर्ड म्हणून शब्द म्हणून येवका जाल्यार आम्ही तांचे ते मस्त उपयोग केलेले तितले आमकां येता माथ्यांतू तशीच हे प्रोग्राम पळयता आमकां मस्त आमगेल कोंकणी लायक डेव्हलप जावच्या पुरो सो ते तुगेले हे इंट्रस्ट मस्त अभिरुची विंगड आसात पीपीटी करची की बुक्स वाजोवचे कंप्युटर आणि नमूनवार मॉडेल्स पुराय केला रुबिक्स क्यूब सो पुरा हाका इन्स्पिरेशन कोण मेन म्हळ्यार घरकड दोकोन मेगेले विंगड फील्ड्साक विंगड इन्स्पिरेशन आसांची कंप्युटर फील्ड पळोवच्या गेल्यार पीपीटी करचे तशीच कोडिंग तू पुरा म्हाका मेगेल अन्नान मस्त सपोर्ट केलेलो आसा एनिमेशन्स ट्रान्सिशन इफेक्ट्स पुरा त्या म्हाका अन्नान शिकयलेलो आसा तशीच रोबो सॉकर म्हाका मेगेल आणूची रुबिक्स क्यूबय म्हाका अन्नान शिकयला तशी बट म्युझिक फील्ड तू हांव मस्त जाणांक दाखोवन शिकिल आसा वेंकटेश कुमार बस्ती कविता शेणै हांनी पुरा म्हणजे आलापा स्टाईल पुरा आता मेगेल्या संगीत म्हणजे एक शैलींत हांव ते घालून घेता सर तशीच बुक्स वाजोवचे म्हळ्यार म्हाका मेगेल अम्माल दाखोवन आयला ती मस्त विंगड नमुने बुक्स वाजिता तशी त्या म्हाका इंट्रस्ट तिगेल दाखोवन आयला सर सो तुगेले पिक्चर्स आनी थोडे बाकी आशिल्ले पळोवया ते मुखारी आनी ते आमकां एक्सप्लेन कर तुगेले मोमेंट्स या मेगेले आनीक एक इंट्रस्ट भगवद्गीता म्हणजे हांव इस्कॉनांतू भाग घेतिल्लो सर हांव 5 क्लासा भितर इस्कॉनांतू भगवद्गीता कंठपाठ स्पर्धेंत हांव भाग घेतिल्लो सर तशीच मेगेल युट्यूब चॅनलांतूय हांव 12 अध्याय अपलोड केलेलो सर
मस्त रेर म्हळ्यार अर्थ करून घेऊन म्हणचे पडत एक मस्त रेर सो आमक एक सांगून दाखयतोय भगवद्गीतेचे श्लोक सांगतोय वय या भगवद्गीतेचे ध्यान श्लोक अक्का रागोई आमे घालल अस ओके ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सो पूरा इव्हेंट्स सायमल्टेनियसली ओटू जाली की मला तू आता म्युझिक शिकली मागीर कंपोजिंग स्टार्ट केलें मागीर भगवद्गीते श्लोक शिकतरी मागीर मना आयल्यो की हक्केक हांव ट्यून घालयत अशें कोरयत म्हणून वय एक्चुअली लायक इथे म्हणारे आमकां म्युझिक आवडटा आमी शिकतना केन्ना आमकां मस्त इजी जाता उडगास दवरूंक सो एक कंपोजिंग स्टार्ट केला अपर्णान आनी के मुखार मस्त वच्चो म्हणून अपेक्षा करताची सो नेक्स्ट मुखार आनी कसं कोरका म्हणलेकला मुखारी आव आमगेल मेगेल यूट्यूब चॅनल भितरी द्रौपदी वस्त्रायण म्हणलें मेगेल पिज्जान बरयलें तसं लेक कवन रुपार आसा तशी त्या अपलोड करूया म्हणून आसा कंचाका वापस हांवें राग घालून ट्राय करता आसा तशीच ताज होट्टूय राग बसंत म्हणलें राग शिकूंक म्हणून इंटरेस्ट आसा रुबिक्स क्युबात विंगड वेरायटीचे पिरामिडाचे 5x5 तसले हांव शिकूंक म्हणून म्हाका भारी इंटरेस्ट सो टू डू लिस्ट आनी करची मुखार करची एक लिस्ट ऑलरेडी आसा तशें एक विजन आसल्यार एक आमकां ह्या पुराय कोरका म्हण आसल्यार खंडीतय ते आमी पावताची ताका कशी की टायम जावन वता कितले शिकचे असो कसले असो आमी ताका खंडीतय टायम कोरयत एक एम म्हणलेला आसूं लायफांत सो अपर्णाक ते आसा अजोटूची फुड्डान तू कंची कसा विषय प्रीती म्हाका मेगेल अम्मान केलें तसले ढोकला म्हाका मस्त इष्ट तशी ताजोटूय डाबेली त्या एक राजस्थानी डिश आसा केन्नाय खाल्लेलं ना हांवें बट अम्मान केलेलीची त्या बदची म्हणून हांव लेकून म्हाका डाबेली इष्ट ऑथेंटिक टेस्ट कशी म्हणून ना अम्मान ट्राय केलेले वय वय ओके सो बुक्स मस्त वाजीत म्हळ्यार खंयची रायटर आल बुक तू चड प्रिफर करता हांव दोगय इंडियन तशी इंटरनॅशनल ऑथर जाले वाजिल्लें आसा इंडियन जाल्यार म्हाका अमेश त्रिपाटीले शिवा ट्रायोलॉजी रामचंद्र सिरीज ते दोगय मेगेल फेवरेट इंटरनॅशनल ऑथर्स जाल्यार आतां हांव एक नवे सिरीज वाचूचा स्टार्ट केला शॅडो अँड बोन म्हणून कंचे ले बार्डुगोन बरयलेलें आसा त्या मेगेल फेवरेट ताजेटूची हॅरी पॉटर हांव वाजिल्लें आसा सो ते हसते सांगतना कळतं मस्त लायक का बुक एन्जॉय केला दिसता पण सो ताजेटूची ते रोबो सॉकर आहे ते ताजी पिक्चर्स थोडे पळोवचे आशिल्ले ते कसं ते एक्चुअली रोबो तू ताजी एक्सप्लेनेशन एक दिवेत वा वय तशी या ते रोबो सॉकर बॉट म्हणून कंचे हांव करू शिकले आमगेल स्कुलांतूय वर्कशॉप आशिल्ले तशी ताजे तुला नवे शिकले रोबो सॉकर म्हणल्यार एक गेम कंचे फुटबॉलावरीची जाल्यार तांतू भितर जणाल बदला तांतू रोबोट्स आसले रोबोट्स आमी कोर न्हू आमकां दोन गोल पुरो आसता तशी आमी बॉल आनीक एक ऑपोनंटाल गोल तू घालच तसले तशी हे ताजे कंट्रोलर या कंट्रोल करून आमी ते रोबो सॉकर बॉट एदूर मूव करून ऑपोनंटाल तू भितर बॉल गोल करका ते सगळे तूच सेट केलेले ते पार्ट्स आनी पुराय वय ताजी किट मेगेल आनू करता तशी अन्नाल निमित्त हांव ते शिकून आनी अनेक एक कसं ते
आर्डुनो प्रोग्रामिंग ताजे ओके सो हांग आमगेल स्लायडार दिसता असं हे कसा विषय पळय थंय आशिल्ली तिचेली ती मेगेल बेस्ट फ्रेंड वैशाली कामत म्हणून तशी तिगेल दाखोवन मेगेल अन्ना इन्स्पिरेशन मेळ्ळू अन्नाल दाखोवन म्हाका इन्स्पिरेशन मेळ्ळलें ते रोबो सॉकर शिकचे तशी आमी दोगांनी CFA ला वचूनय कंपीट केलेलो आसा आनी थंय 20 टीम्स आशिल्ले तांतू भितर आमगेल द ओनली गर्ल टीम आशिल्ले तशी नेक्स्ट पिक्चर्स अंतू मेगेल आनु कॅनरा इंजिनियरिंग कॉलेज अंतू अन्नाल स्टुडेंट्स खातीर मस्त सकट वर्कशॉप्स करता लायक रोबो सॉकर आनी आर्ड्युनो तशा आर्ड्युनो वर्कशॉप अंतू हांव थंय भाग घेतिल्लो आसा तशी तांतू भितरी वायरलेस कार प्रोग्राम बरोवन आमी मूव करचे तसले तशें कंट्रोल करचे हांव थंय वचून म्हाका मस्त सकट नवे नवे बग शिकूंक मेळ्ळा सो खंयचे ना म्हणो म्हळ्यार आत्ताचे जनरेशनान करचे पुराय करता आसा प्लस म्युझिक सो एक वर्सटाईल पर्सनॅलिटी म्हणत एक मल्टी टॅलेंटेड असं आपण ताजोटोची मस्त RK लक्ष्मण कार्टून्स कॅप्शनिंगाचे एक इव्हेंट तुम्ही हँडल करून तांचे भितरी पार्टिसिपेट करून प्राइज मेळ्ळलें आसा सो तांचे विशयार कसं म्हणता त्या RK लक्ष्मणाला एक कार्टून कॅप्शन कॉन्टेस्ट म्हणले एक स्पर्धो त्या ऑल ओव्हर इंडिया जालेलो आसा त्या RK लक्ष्मणाले 100th बर्थ एनिवर्सरीक तांणी ते आयोजन केलेलं आसा तांतू भितरी RK लक्ष्मणाले एक तांणी कार्टून दिलेले आणि ताका आत्ता समजावन आमी एक कॅप्शन बरोवका तांतू 25,000 एंट्रीज आयिल्ले आणि तांतू भितरी म्हाका रिजनल लेवल अंतू हांव विन जालेलो आसा तशीच टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर अंतू मेगेल नाव आयिल्लें आसा सो त्या स्लायडार त्या तुगेल नाव अपर्णा प्रभू कॅनरा हायस्कूल CBSE ओके सो तू कसं बरयलेले प्रे इफ यू लव गॉड त्या पिक्चर दिलेले ताका तू बरयले त्या कसं म्हणून थिंक करून ताका कॅप्शन दिवचे कसं मेळ्ळें ताका प्राइज ताका म्हाका Amazonचे 1000 रुपीसाचे वूचर मेळ्ळेले कंचाच्या वापस बुक्स घेतला ओके सो घरकडे एक लायब्ररी सेटअप जो केला की बुक्साची वय एक मेगेल मिनी लायब्ररी शे आसा तांच्या भितरी मेगेल इंटरेस्ट आशिल्ले का बुक्स दवरनू हांव अरेंज पुरा केला सो म्युझिकान तू कोण फेवरेट सिंगर म्युझिकांतू मेगेल फेवरेट सिंगर म्हळ्यार व्यंकटेश कुमार इत म्हळ्यार तांगेल एक सिंगिंग स्टाईल तशीच तांगेल भारी एक भाव घालून तांणी पद म्हणतांची तशी तांगेल मेनली आलाप असो तांगेल भजन हांव मस्त सकट आयकला ओके सो त्यांनी फेवरेट आता कंटेम्पररी आता लेटेस्ट कोणे आसा की लेटेस्ट म्हणून सो पुढे कोण तू ऐकून आयिल्लेची तुगेल फेवरेट ओके सो आता रुबिक्स क्यूब एक बाकी आसा म्हळ्यार एक मस्त एक मात्यान ते आमकां लेक्चर मिळालं मस्त कष्ट करू का म्हणून सो कितली इजी दिसता तुका ते रुबिक्स क्यूब मस्त जणांना मात त्यांचे असता अबा इतले फास्ट तांणी सॉल्व करता आसतांची म्हळ्यार कसं की एक कष्ट आसता तांतू म्हणून जाल्यार तांतू भितरी ऍक्च्युअली अशें म्हळ्यार एक फॉर्म्युला ते फॉर्म्युला आमी मात्या दवरल्यारी आनी ते खंय कर का थंय केल्यारी आमगे सगळे रुबिक्स क्यूब सॉल्व हे जाता ओके सो तू 3x3 एक आमकां कोण दाखयता कशी म्हणून तशी हे 3x3 रुबिक्स क्यूब कंचा मत एक एक्सप्लेनेशन आवडटूच एक चुटूक जावन आशिल्लें एक एक्सप्लेनेशन आवडटा सॉल्व करून दाखयता तशी फर्स्टाक आमी येल्लो प्लस करका व्हाईटाचे प्लस करका येल्लो सेंटर आशिल्ले कडेन ताचे नंतर आमी ते पुरा व्हाईट पीसेस तोग व्हरका त्या जाल्या नंतर आमी व्हाईट सगळे सॉल्व करका ते व्हाईट सॉल्व करतनाची आमगेल फर्स्ट लाईन सॉल्व जाता तशी आता आमगे फर्स्ट लाईन सॉल्व जाला ताचे नंतर सेकंड लाईन सॉल्व करका तशी अंग दाखोवन पुरा कडेन आमगेले फॉर्म्युला जाता ते फॉर्म्युला आमी मात्ता दवरल्यारी ते फॉर्म्युला यूज करूनची आमी सॉल्व करीत आता फॉर्म्युला मात्ता आसा तुगेले वय ते यूज करूनची हांव सॉल्व करता सर आमकां म्हळ्यार फर्स्ट पळयतना अर्थ जायना न्हय कसं म्हणून प्रॅक्टिस मस्त जावका विंगड युट्यूब चॅनलान विंगड फॉर्म्युला असता तशी हे जाल्या नंतर आमी येल्लो प्लस ताचे नंतर सेंटर्स मॅच करचे ताचे नंतर कॉर्नर्स मॅच करचे तर कॉर्नर्स मॅच झाल्या नंतर आम्ही कॉर्नर्स सेट करचे त्या खंय सेट जावका थंयची त्या जाल्या नंतर आमगेले क्यूब सॉल्व जाता वाव
इतली फास्ट तेव्हा उलयतात प्लस स्टुडिओ अंतू इंटरव्यूचे पुरा एक प्रेशर मध्ये अंटू आपण आणि इतली चंद कोण एक रुबिक्स क्यूब इतली फास्ट केला तर हाजे क्लास चो कसले घेतस की ना त्या हांव 3x3 मेगल अन्नाल दाखवून शिकिली 4x4 हांव मेगल इतल्याची युट्यूबार हांव शिकिल सर वापस 4x4 आसा 3x3 आम्ही शिकून जातात 4x4 वचा सो आ नम्माल एक फोटो एक हाडलेलो आसा सांत पळया कशी आनू आनू म्हणून तावळ म्हणता अन्न अंजी केला म्हणतात दाखव का नो मागीर कसले तुका विसरला म्हण पळय या मेगेल विंगड पुरा हॉबीज तांतू भितर बुक्स वाजूचे तशी रुबिक्स क्यूब सॉल्व करचे तशीच ट्रॅव्हलिंग मेगेल एक हॉबी जावन आसा त्या मेगे अण्णा नोकळल ते फोटो उटीचे कंचे आता तारे मेगेल फेवरेट स्पॉट आसा आणि तशी ताचे नेक्स्ट वन नमगेल एक फॅमिली पिक्चर कंचे ताजमहलचे दिसता ते बट औरंगाबादाचे बीबी का मकबरा ओए हांवें जाल्यार ताजमहल म्हणून लेखले ओके औरंगाबादाचे बीबी का मकबरा ओके सो आनी कसले तुका सांगू असो म्हळ्यार एक मेन तुगेले मेमोरेबल मोमेंट लायफाच कसले आस म्हण जाल्यार शेअर कर येता मेगेल लायफाचे मेमोरेबल मोमेंट म्हणल्यार सप्ताह जाता प्रतिवर्ष तर विटोब देवस्थान अंतू तशी तावळी हांव आय थिंक 2 वर्स पुढे हांव भाग घेतिल्लो आसता तांत हांव एक भजनी सेव केलेलो आसा तशी तांतू भितरी म्हाकाची हांव म्हणल्यार खुशी जालेलो आसा तशी त्या हांव मेगेल लायफाचे एक मस्त मेमोरेबल मोमेंट म्हणटा ओके सो आनी कसले उलोवचास की आमगेले वीक्षकांक कसले टिप्स दिवचेस की टिप्स म्हळ्यार एक हांव कसं म्हणचे म्हळ्यार स्टडीज ऑफकोर्स जायची बट तांतू भितर या मेनली युथाक कसं म्हळ्यार स्टडीज ಒಟ್ಟುची कसं एक फाईन आर्ट्स आम्ही आमगेल हॉबी जावन घेवका लायक आर्ट असो नातल्यार पद म्हणचे डान्सिंग कसं नाही जाता ते आम्ही एदूर परफॉर्म करता की ना की म्हळ्यार एक विंगड विषय जाल्यार आम्ही केन्नाय आमगेलेची खुशी खातीर आम्ही सेल्फ हॅपीनेस म्हणटाची ताचे खातीर आम्ही एक फाईन आर्ट्स फील्ड कसं नाही पूण आम्ही एक हॉबी दवरका तावळी आमकां आमगेलेची मनाक खुशी जाता एक्झॅक्टली एक कसले एक हॉबी आस म्हण जाल्यार ही आमी विंगड कसल्या काही डिपेंड जावन आसनाची एनी टाइम बैस म्युझिक करी कंपोज करी वाजी सो एक हॉबी दवरून घेयाची खंडित या आता पैर चालेल तसले वॉइस ऑफ जीएसबी कंच्या भितर हांव क्वार्टर फायनल्स तारे चमकलेलो आसा तशी ह्या म्हाका एक विंगड एक्सपिरियन्स इत म्हळ्यार आतां तारे हांवेच कीबोर्ड मारून परफॉर्म केलेले जाल्यार हांगा होडोड कलाविद लायक दीपक बेंगळुरू लोकेश संपिगे अभिजीत शणे आनी लायव्ह म्युझिक दितना हांव पद म्हणलेलो आसा तशीच पुत्तूर नरसिंह नायक मामान दिलेले तसले टिप्सय लायक पदा फीलाच्या हिसाब से म्हळ्यार पदाची फीला ಒಟ್ಟುची आम्ही आमगेल कंपोजिंग करका तशी ह्या पुरा आता मेगेल कंपोजिंग करची तसल पदांत हांव अलवडिसू घेता सो तुका लायक एक एक्सपिरियन्स म्हणल्या ना वॉइस ऑफ जीएसबी चमकला ती सो मस्त मेमोरेबल मोमेंट्स मेळ्ळीची ट्रेजर करूक तुका लायफाक एक आमगेले हांतू उपवनांतू एक चंद कळ आयला आजी अपर्णा प्रभू म्हणून आणि तिगेले एक्सपिरियन्स शेअरिंग आमकां मस्त खुश जालें आयकून इतले चंद कोण उलयताय फर्स्ट पळयतना हांव मस्त शाई की म्हणलें इतलें आयकून आमकां पुरें सांगून दिलें मस्त एक फ्रेंडली नेचरय आसा सो खुशी जाता चल चेडू आ पळोवन खंडित एक धन्यवाद सांगता अपर्णा तुका हांगा आयल्या का आमगेले व्ह्युअर्स मेनली चेडूआन चड जावन पळोवचे हाजी निमती विंगडाने इन्स्पायर जावका प्रोत्साह तांकां मेळका म्हळ्यार एक उद्देश ह्या कार्यक्रमाचे सो मस्त धन्यवाद आयिल्ल्या अपर्णा थँक्यू फॉर कमिंग वय तुमकांय मस्त धन्यवाद मेगेल इंटरव्यू इतले चंद कोण केलेले खातीर तशीच विश्व कोंकणी केंद्र तांकां हांव म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले खातीर हांव धन्यवाद म्हणटा धन्यवाद